31 मे 2024 ह्या दिसा स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोंपली. हायकोर्टान दिलेल्या निर्देशाप्रमाण 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीची सगळी कामां पुराय जावपाक जाय आसली. आणि आयज म्हणजे शेनवारा 1 जून ह्या दिसा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात, CCP मेयर रोहित मोन्सेरात, इमेजीन स्मार्ट सिटी पणजेचे CEO फर्नांडीस आणि संजीत रॉड्रिगीस आणि हेर डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली. त्याच्या उपरांत इमेजीन स्मार्ट सिटी पणजीन एक अपडेट जारी केल्या. ती अपडेट कितें आसा हें हांव तुमच्या मुखार घेवन येयलेलें आसा. तेंच्यांनी ही अपडेट जी दिल्या ती प्रत्येक एरिया वायज कितलें काम जालें आनी कितलें काम उरलां ह्या बाबत आसा. ती अपडेट हांव तुमकां दिता. सगळ्यात पयली जी अपडेट आसा ती सांतिनेज एरिया ह्या एरियाची आसा आनी हेय खूब सेन्सिटीव एरिया आसली इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीचे कामां करपाक लागून. तेतून 3 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन घालपाची आसली. ती 3 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन घालून पुराय जाल्लेली आसा. म्हणजे ते 100% काम जे आसा सिवरेज पायपलायनीचें ते पुराय जाल्लेलें आसा. मॅनहोल्स करपाचे आसले ते 75 मॅनहोल्स करपाचे आसले. भितूंतले 72 मॅनहोल्स ऑलरेडी जाल्लेले आसा आनी 3 मॅनहोल्स जे आसा ते उरलेले आसा. तेचे वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे काम आजून चालू आसा. तशेंच रोड करपाचो आसलो 3 किलोमिटराचो तो 2.85 किलोमिटराचो रोड हो कंप्लीट जाल्लो आसा. म्हणजे जवळपास 95% काम हे कंप्लीट जाल्लेलें आसा आनी 150 मिटराचो रोड जो आसा तो करपाचो आसा. म्हणजे सांतिनेज एरिया जी आसा ती 97% काम जे आसा स्मार्ट सिटी एरियाचे ते कंप्लीट जाल्लेलें आसा. त्याच्या फुडली एरिया म्हणजे रायबंदर एरिया. रायबंदर एरियान 9.60 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन आसली. जेचें काम 100% पुराय जाल्लेलें आसा. हांगा खूब व्हडली अडचण तांकां आसली ती म्हटल्यार वॉटर हाय टायड आनी लो टायडाचो तांकां व्हडलो प्रॉब्लेम आसलो. तरी पूण तांणी हें काम जें आसा तें कंप्लीट केल्लेलें आसा अशी अपडेट तांणी दिल्या. थंय 300 मॅनहोल्स आसले. भितूंतले 280 मॅनहोल्स कंप्लीट जाल्लेले आसा. म्हणजे 93% काम जें आसा तें कंप्लीट जाल्लेलें आसा आनी 20 मॅनहोल्स हे आजून करपाचें उरलां. 4 किलोमिटरचो रोड आसलो तो कंप्लीट जालो. 100% काम त्या रोडाचें पूर्ण जालें आनी तो रोड जो आसा तो उक्तो जाल्लो आसा लोकां खातीर यो वच करपाक. तशेंच रिस्टोरेशन ऑफ रोड म्हणजे ते पॅचीस मारपाचे आसले किंवा आनी कितें आसलें ते 1 किलोमिटराचे रोड उरला तेंचो तें काम आसा तें वर्क इन प्रोग्रेस आसा. त्याच्या उपरांतची जी एरिया जी आसा ती मिरामार करंजाले एरिया आसा. त्या एरियेन 2.80 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन आसली. ती सिवरेज पायपलायनचें काम 100% पूर्ण जाल्लेलें आसा. 90 मॅनहोल्स आसले. भितूंतले 80 मॅनहोल्स कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 90 मॅनहोल्स आसले. भितूंतले 89 मॅनहोल कंप्लीट जाल्लेले आसा. आनी एक जो मॅनहोल आसा जो मिठाई मंदिरच्या सायडीक जो मॅनहोल आसा तेचें काम जें आसा तें उरलां. तें बेगीनूच पुराय जातलें. तर रिस्टोरेशन ऑफ रोड जें आसा तें काम सद्या चालू आसा अशी अपडेट येयल्ली आसा. मळा जी एरिया आसा पणजेंतली थंय 3.30 किलोमिटराचो सिवरेज पायपलायनीचें काम आसलें. ते 100% काम सिवरेज पायपलायनीचें कंप्लीट जाल्लेलें आसा. 110 मॅनहोल्स आसले. भितूंतले 109 मॅनहोल्स त्यांनी कंप्लीट केल्लेले आसा. एकूच मॅनहोल जो आसा जो मळा पंपींग स्टेशन जें आसा थंय जो एक मॅनहोल उरला तेचें काम तेंचें इन प्रोग्रेस आसा. आनी रिस्टोरेशन ऑफ रोड हें काम जें आसा तें काम उरलेलें आसा. आतां फॉन्टेनस एरिया ही एरिया पणजेंतली खूब सुंदर एरिया अशी म्हणली वयता. थंय सुद्दां स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसलें आनी ह्या स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा तें 2.20 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन आसा तें काम कंप्लीट केल्लेलें आसा. तें 100% काम फॉन्टेनस भागान कंप्लीट जाल्लेलें आसा. 73 मॅनहोल्स आसले. ते 73चे सगळे मॅनहोल जे आसा ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. आनी जे रोड पॅचीस बी आसा रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स म्हणटा तें काम फक्त उरलेलें आसा. सेंट्रल पणजी एरिया जी आसा त्या पणजे एरियेन सेंट्रल एरियेन 7.40 किलोमिटरची सिवरेज पायपलायन आसली. तेची 100% काम हे पुराय जाल्लेलें आसा. 251 मॅनहोल्स आसले ते 250 मॅनहोल्स जे आसा भितूंतले ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. आनी कॅफे रियल जो MG रोडाचेर आसा थंय जे एक मॅनहोल आसा तेचें काम उरलेलें आसा. 3.50 किलोमिटरचो रोड करपाचो आसलो तो रोडूय फूल कंप्लीट केलो त्यांनी सेंट्रल पणजी एरियेन. आनी रिस्टोरेशन ऑफ रोड म्हणजे खड्डे बी आसतले पॅचीस मारपाचे आसले ते काम सेंट्रल पणजी एरियेन उरलेलें आसा.
आल्तीनची जी एरिया आसा त्या आल्तीनच्या एरियेन 450 मिटरची सिवरेज पायपलायन आसा ते काम 100% पूर्ण जाल्लेलें आसा. 18 मॅनहोल आसले भितूरले 10 मॅनहोल त्यांनी कंप्लीट केलेले आसा आनी 8 मॅनहोल जे आसा तेचे काम जे आसा ते कंप्लीट जावपाचें आसा, वर्क इन प्रोग्रेस आसा. आनी रिस्टोरेशन ऑफ जे रोड्स आसता ते आतां तेचें काम जे आसा ते चालू आसा. तर अशा प्रकारे जे सकाळी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगलें की 90% काम स्मार्ट सिटीचें कंप्लीट जालें आसा. त्याची अपडेट इमेजीन स्मार्ट सिटीन दिल्लेली. हे 90% काम जरी पुराय जाल्लें आसा ती जे उरलेले 10% काम आसा ते पुराय करपाचें चॅलेंज इमेजीन पणजे स्मार्ट सिटीच्या फुड्यान आसा. कारण पावस लागीं पावला आनी पावस पडल्यार पणजे बुडटली काय असो प्रश्न पणजेकारांच्या मनान आसा. तर ह्या स्मार्ट सिटी पणजेच्या कामांची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या सयत यश अडारकर, कॅमेरा पर्सन, गोमंतक खातीर.